सप्लिमेंटरी सुद्दां तूं प्लॅन करतालो म्हणजे फ्रेमींग प्लॅन करतालो इफ आय एम नॉट रॉंग देर आर मेनी इन्स्टन्सीस वेर युअर फ्रेमींग वॉज सामकें अशें डिटरमायंड की आपूण हे प्रश्न विचारून त्या मंत्र्याक असो कॉर्नर करतलो कित्याक लागून इतली सामकी स्पेसिफीक तयारी करची पडली इट इज गूड बट कित्याक लागून इतली स्पेसिफीक तयारी करची पडली आणि विच आर दी मिनिस्टर्स विथ whom you were unhappy or angry? One is I have to be specific and I have to be very short. Like I have to be asking the question as if I'm on the Twitter. 140 उतरांनी तो क्वेश्चन पडपाक जाय कित्याक रेफरी आमचे बरोबर ना सो ऑफ सायड टू आसतलोच हें तुवें चिंतूनूच वचचें पडटा आनी रेफरी बरोबर म्हाका खूब एक्सपिरियन्स जाता 2.5 वर्सां आय हॅव बीन सिंगल्ड आउट फॉर स्पेशल ट्रिटमेंट so that way I have got special status in the house so I have to give special status to the supplementaries that too hoping against hope sometimes की त्यो 3 allow जातल्यो की खूबदां अशें जालां की mandatory जो 3 supplementary उत्तर दिवंक जाय त्यो तो allow करूंक ना so ताजे खातीर I have to be सारको specific then issues which were taken up basically issues काडून एक statistics अशी की 22 दिसाचें सेशन दिसाक 3 स्टार्ट क्वेश्चन 15 अनस्टार्ट क्वेश्चन बरोबर टोटली पळयलें जाल्यार 330 अनस्टार्ट क्वेश्चन 66 स्टार्ट क्वेश्चन सो 396 टोटल क्वेश्चन्स हांवें म्हजी उत्तरां पळयल्यां तातूंत 13 स्टार्ट उत्तरां दिवंक ना आनी 70 अनस्टार्ट दिवंक ना नाव माय चार्ज अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट इज दॅट दे आर स्पेसिफिक पर्पजली नॉट आन्सरिंग क्वेश्चन्स वेर द नीडल ऑफ सस्पिशन is on a specific minister. Now in one case I have a needle of suspicion of corruption against the industries minister, against the sports minister, against the tourism minister. These 3 specifically, these ministers are, the needle of suspicion was there and the question was not answered. Issues when they came to demands, again there they were ignored. Calling attention motions were not allowed. अशें सोड so basically एक अशें दिसपाक लागलें की हाऊस एक करपा खातीर करता आय वॉश म्हणटा तो ना करपा खातीर करता इफ यू सी द एंड रिजल्ट दॅट यू हॅव नॉट रिवील्ड मच भायर तुका इन्फॉर्मेशन कमिशन इज नॉट फंक्शनिंग देर इज नो लोकायुक्त सो इन द पब्लीक रियाल्म ऑल्सो इट इज दिस वे इन द हाऊस ऑल्सो यू डोंट गेट इन्फॉर्मेशन तुम्ही एग्री करतात कारण सिरियस एलिगेशन्स केल्या काय विजय जे सांगता पण विजय पहिली गोष्ट मान्य करता गोंयान जशें जितके लोकशाही मान्य करून जितके दीस हाऊस घेतात बाकीच्या स्टेटींनी घेयना जर तेज्या म्हणण्यानुसार प्रश्न आन्सर करपाचे नाशिल्ले गव्हर्मेंटाक काही उत्तरां दिवपाचे नासली जाल्यार हाऊस रेस्ट्रिक्ट करूं शकताले म्हणजे मिनिमम म्हाका दिसता की मिनिमम 21-22 दीस वर्सां घेवपाक जाय तितकेय घेवं शकताले इतके दीस गव्हर्मेंटाक घेवपाची गरज नाशिल्ली वयल्यान लोकशाही बऱ्या प्रमाणात लोकां मदीं वयची आणि सगळ्या प्रश्नांची उत्तरां सगळ्यांक मेळची आयदर विजयाक तर सगळी मेळची विजयाची 70 मेळोंक ना आसत जाल्यार ताका फुडले 40 मेळटली म्हाका दिसता अशें कांय ना हाऊसांतलो प्रत्येक प्रश्न जो आसा वो फुडल्या सेशनाक ताका आन्सरां मेळटली मागीर तो डिले जावं कदाचित हांव मिनिस्टराचें म्हणना त्या खात्यांत आसतले डायरेक्टर्स आसतले बाकी कोणाक जमलें ना आसतलें कारण विजयाचे प्रश्न मातशे कठीण आसत एखाद्या वेळी खात्यांत बसलेल्या सगळ्या जाणांक ते सगळेंच जमता अशें ना विजया सारके सगळे हुशारूय ना तशे खात्यांत बसलेल्यांनी उत्तरां दिवपाक उशीर लागला आसतलो बट विजयाक उत्तरां सगळीं मेळटली ना जाल्यार हाऊसच कमी करता म्हाका एक गजाल सांगा तुम्ही सिस्टमॅटिकली हांवें दोनदा आयकलें की तुम्ही म्हणटा की आपण मिनिस्टरा दोश दिना आपण अधिकाऱ्यांनी हें केलें आसतलें बी म्हणून म्हाका मान्य आहा की तूं खंय तरी मिनिस्टराक साल्वार करपाक पळयता पूण मनांतल्यान आर यू हॅप्पी विथ दी परफॉर्मन्स ऑफ द कॅबिनेट ऑफकोर्स कशें आसा सांगता हांव जेन्ना म्हणटा पळय सरकार बदललें म्हणजे इट इज अ गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस जाल्यार राज्यकर्ते बदललेले आसात म्हणजे मुख्यमंत्री बदललो मंत्री बदलले बट ब्युरोक्रेट्स बदलूंक ना ब्युरोक्रेट्स अजून तेच आसात अशें आसा आनी बरेचशे फावटी जेन्ना नवीन मंत्री आसता आतां एखादे आमचे म्हाका दिसता मॅक्झिमम सगळे जाण नवीन मंत्री तशे एक 3-4 जाण सोडले जेंच्यांनी मिनिस्ट्री केन्ना तरी हे केल्या म्हणटा तश्यो बट बाकीचे सगळे नवीन आसता आनी तांकां त्या खात्यांतले लोक बरेचशे फावटी काम करता आसतना कशा रितीन 2.5 वर्सां भितर ताका दुसरें विचारपाक जाय आशिल्लें तशें तूं जेन्ना वन टेकिंग द बॅकअप तुका दिसता की त्या पोजिशनान तुवें रावन तशें परफॉर्म करचें काय तो प्रश्न म्हगेलो सुभाष बाबा आशिल्लो जाल्यार तसो मागीर सांगतलो ना म्हगेलो मुद्दाम प्रश्न कितें आसा कारण 2.5 वर्सां भितर जर तुमी नवे आमदार म्हणटा स्वताक आनी तुमी हे परफॉर्मन्स दिवपाक लागले जाल्यार तुमच्या पयलीं एक 2 टर्म केल्ल्या आमदारांक जे आज मिनिस्टर जाल्यात तांकां आपले डिपार्टमेंट जाग्यार घालप कित्याक जमना अशें दिसता तशें सगळ्यांनी डिपार्टमेंट जाग्यार घातलेले आसा तशें अशें कांय ना बाबा परत मुख्यमंत्री सेकंड डिफेन्स सारको पण हो तो रोहनान प्रश्न काडला सुभाष बाबा अशें दिसता की हांव हे खूब ओपनली म्हणटा आनी हांवें खूब फावटी म्हणा
की तुमचे कांय मिनिस्टर आसात ते परत आमदार जावपाक जाय आनी कांय आमदार आसात ते मिनिस्टर जावपाक जाय जाल्यार एक बॅलन्स येतलो कॅबिनेटा भितर जंय यंग आनी ओल्ड असो बॅलन्स येतलो चीफ मिनिस्टर आसा गायड करपा खातीर आनी दॅट वूड बी अ मच बेटर कॅबिनेट तुम्ही मान्य करता म्हाका डिप्लोमॅटीक आन्सर दिनाका No, it is not at all because I myself cannot judge my capability. बरं, I can प्रमोद judge, सावंत but कॅबिनेट how can I आसता म्हणटा? प्रमोद सावंत Definitely he has got okay. all the Okay, capabilities. sorry. He would have done a बरे performance दिवपाक शकतालो. No doubt about it. म्हजे बाबतीत म्हाका सदांच दिसतलें हांव मुख्यमंत्र्याच्यानी बरो आसा म्हणून पूण तशें आसना तें प्रत्येकाक दिसतलें हांगा आशिल्ल्या प्रत्येक आमदाराक दिसतलें की आय एम बेटर दॅन दी अदर द मोस्ट परफॉर्मिंग एमएलए बट तुम्ही कॉन्सेप्च्युअली म्हाका कॉन्सेप्च्युअली मान्य करता प्रुडंटान काडचे सर्वे काडचे असं लास्टाक तुम्ही काडून मुजेर घालता जबाबदारी प्रुडंटान काडचे की ह्या हातून भितर बशिल्ले आसा हातून भितर वूड हॅव परफॉर्म लुकिंग एट ऑल देअर who would have been a better हय. cabinet minister कॅबिनेट मिनिस्टर कोण जावपाचे म्हणजे आय माय सेल्फ कॅनॉट से लायक दॅट आणि हांव म्हणना बट कॉन्सेप्च्युअली यू एग्री I would only say that art of delegation is required because every minister has to realize their responsibilities. तर कोणाचेर आदेश येवपाक रावपाक गरज ना प्रत्येकान आपले डिपार्टमेंट स्टडी करपाक जाय दे शूड नॉट वेट फॉर द हेल्प तुम्ही जेन्ना हातून आसा डिस्ट्रेसान आसा तेन्ना हेल्प मागात पूण पयलीं म्हणल्यार एक स्टडी करपाक जाय पयलीं डिस्ट्रेस कॅनॉट बी रुटीन नो इट कॅनॉट बी रुटीन इट कॅन बी एक्सिडेंटल कळ्ळें न्ही हातून भितर एग्री आता म्हणून हांव म्हणटा तुम्ही कितें- कॉन्सेप्च्युअली तुम्हीच प्रश्न विचारिल्लो हांव तुकाच उत्तर विचारता कॉन्सेप्च्युअली यू एग्री दॅट 2.5 years डावन द लायन देर हॅज टू बी अ बॅलन्स इन द कॅबिनेट जंय कांय मंत्र्यान देंवल्यार बरें आनी कांय यंग फर्स्ट टायम एमएलएस आनी मिनिस्टर जाल्यार बरें इट इज नॉट एक्सपिरियन्स बट इट इज कॅपेबिलिटी आज लोकांक जाय डिलिव्हरन्स कितेंय तुमकां जें जाय समज मुख्यमंत्री एक प्रश्न आपल्याक घेवन बसला की आपूण हें करतलो ती टीम सद्दां हांवें त्या दिसा एक हें म्हणिल्लें ड्युरींग माय जनरल डिस्कशन की सद्या इंजीन जें आसता तें बरें वेल ऑयल्ड आसपाक जाय म्हणून थोडे पार्ट सद्या बंद जाल्या थोडे पार्ट उलटे घुंवतात आनी इल्लेच पार्ट फुडें घुंवतात म्हणून तातूंत मशीन चलना ताजे खातीर हे जे बंद जाल्या पळय पार्ट्स ते काडपाची गरज आसा दॅट टायम यू नीड टू गेट सम न्यू मायंड्स फ्रेश मायंड्स आनी यू हॅव यंग लेजिस्लेटर्स हू आर परफॉर्मिंग इन द हाऊस आय थिंक दे शूड बी गिवन अ चान्स कितें दिसता नरेश बाब तुका हातूंतली कांय जाण कॅबिनेटाक पळोवपाक बरें दिसतलें हांव सरळ विचारता हांव प्रश्न ही गोष्ट सोडून हांव एक गजाल सांगता की 1.5 वर्सां पयलीं हांगा आयल्लो हय आनी तेन्ना हांवें तुवें म्हाका एक प्रश्न विचारिल्लो की कितले मार्क्स तूं तांकां दिता म्हणून त्या वेळाचेर हांवें तांकां 6 ते 7 मार्क दिल्ले बरोबर कळ्ळें न्ही सो तेन्ना तेंचो एटिट्यूड बरो आसलो पॉझिटिव्ह आसलो 6 ते 7 तू 100 पैकी दिले काय 10 पैकी 10 पैकी दिल्ले 10 पैकी म्हाका याद दातले स दिल्ले हांवें ताका विचारिल्लें फर्स्ट क्लास दिता न्ही काय म्हण हांवें फर्स्ट क्लास दिता म्हूण हांवें अजाप जाल्लें आनी फर्स्ट क्लास दिता काय म्हूण विचारिल्लें त्या नंतर आता जवळ जवळ 2.5 वर्सां जाय जाली तांकां जर पळयत तर तेंच्या कानान सगळ्याच्या मिनिस्टराच्या वारें भरला आनी ते सगळे हवेन चलता विधानसभेन जर पळयत न्ही जाल्यार एकय प्रश्नाचें उत्तर दिवपाक समर्थ ना असो दिसता मुळान अभ्यासच करून येना म्हणून खंय तरी हांगासर बदल जावपाक जाय म्हणून हांव केन्ना म्हणटा आरोग्य मंत्री म्हणून खरो योग्य मनीस बाब प्रमोद आसा सो तुवें तो स्वता मायन्स एकच मिनिस्टर गजाल बरी जाली सुभाष बाबान ताका कॅबिनेटाक घालो तुवें पोर्टफोलियो दिलो ना 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 तो योग्य ताका मनीस आसा स्वता त्या गोश्टी पटला खातीर. ताका स्वताकूय पटला ज्या पार्टी खातीर मनशाक उलोवंक शकना तो पार्टी खातीर उलोवपाक उलोवंक शकना शकना. हां ओके तुका दिसता हातूंतली कोणी कॅबिनेटां आसल्यार विजय सरदेसायाची सरकारा वयली टिका इल्ली कमी जातली एक म्हणल्यार प्रुडंटाक आउटसोर्स केलां चीफ मिनिस्टरान आपलें काम टू मेक पिरियॉडीक असेसमेंट एक वर्स पयलीं आमी सारके 2 वर्सांनी केलें 2.5 वर्सांनी ना करतले ताणें एक वर्स जाल्लें एक स्टेटमेंट काडिल्लो की पिरियॉडीक असेसमेंट जातलो आनी हें सेशन जावचे पयलीं थोडे मनीस वतले बरोबर बरोबर सो ताजेर ताणें यू टर्न मारलो तो यू टर्न म्हणून सांगचो पडटा आतां सारको क्लियर आनी ताजें काम तूं करता की एसेस करून पळोवपाक की कोण अनफीट मिनिस्टर आहा आनी यंगस्टर जे कोण आहा ते कशें ताका जस्टीस दिवपाक शकतले सगळ्या हातून एक मेन फॅक्टर आहा की पयलीं डिसेंट इज सेंट्रल टू डेमोक्रेसी हें पयलीं आसपाक जाय एब्सोल्युटली वी आर लिव्हिंग इन टायम्स वेर द सुप्रीम कोर्ट हॅज टू रिमाइंड अस that you have to respect dissent. So in view of this, what my colleague Naresh Sawal says, की आन्सर दिवप ना महादेव नायक उबो रावता म्हजे कडेन आसा तें उत्तर पूण हांव दिना कित्याक तुवें तो सारको विचारूंक ना अरे म्हणजे टेक्निकॅलिटीज वापरून इन्फॉर्मेशन लिपोवप दीस हॅज बिकम अ मॅटर ऑफ हॅबीट आनी जेन्ना आपली लज जाता तेन्ना चीफ मिनिस्टराचो आदार घेवप एज सुभाष फळदेसाय सेज आनी तातूंतल्यान सुटप
नाजाल्यार रेफरी आहाच अशें. सो अशें जेन्ना जाता तेन्ना दीस इज नॉट गूड फॉर डेमोक्रेसी. तुका हातूंतली कांय जाण कॅबिनेटाक पयल्यार तुजी टिका कमी जातली 100%. कमी जातली टिका. You are openly saying it. Yes. But one that minister Not only that, I have at one time supported their tourism demands, thinking he would do something good. This time I was the biggest critic of the tourism minister because I regretted what I did. बरें म्हाका तुवें तो मिनिस्टराचो मुद्दो काडला सो जाका हांगा तुमी ऑलरेडी मिनिस्टर करून पोर्टफोलियो दिला त्या प्रमोद सावंताक विचारता हांव की ही जी टॅक्निकलिटीसाची गोश्ट आहा म्हाका कांय इवन सोशल मिडिया वेल्यान फेसबुका वेल्यान ट्विटरा वेल्यान रिएक्शन्स आयलीं की एक फ्लोर मॅनेजमेंटाचो भाग आसूं येता की आमून उबो रावता सांगता की बाबा तुगे प्रश्न हातूंत भितर बसना म्हजे कडेन उत्तर आसा पूण तुगेलो तो सारको ना आपूण तुका दिना उत्तर. दीस मायट बी अ व्हेरी गूड स्ट्रॅटजी फॉर फ्लोर मॅनेजमेंट बट जेन्ना लोकां मुखार जेन्ना अख्खी गोंयची जनता पळयता थंय एक चुकीचें इंप्रेशन जाता की सरकार खंय तरी उत्तर दिवपाचें टाळटा म्हणून. म्हाका दिसना एक्चुली तसो जर पळोवंक वचत जाल्यार प्रत्येक प्रश्नाची उतरां मिनिस्टरांनी दिल्या. तर काही टॅक्निकलिटीज आसत किंवा विचारता आसतना जर प्रश्न सारको विचारूंक ना आसत जाल्यार तेजें उत्तर मिनिस्टर कसो दितलो. एक म्हणजे स्पेसिफीक क्वेश्चन जर विचारला एक बरेचशे फावटी पळयता म्हणजे विचारता इन रायटिंगान एक आनी ताका सब क्वेश्चन घालपाचो तो खंयचो तरी भलतोच विचारता आनी विजय बरेचशे फावटी ते करता किंवा नरेश उट्टा आनी मागीर वेगळोच प्रश्न ताका सब क्वेश्चन विचारता. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द मिनिस्टर. थर्ड सप्लिमेंटरी आसा मेन तो आनीक पयस वता. टोटल डिबेटच आसा ती डायवर्ट जातली. I believe a minister who is there for 2.5 years should know his department. इंडस्ट्रीजर एक प्रश्न विचारला आणि त्या इंडस्ट्रियल एस्टेट पर्टिक्युलर टू हीज इंडस्ट्रियल एस्टेट अँड सम एडेड क्वेश्चन वर आस्क्ड. That time it is a information what he needs relating to the question which is a supplementary. You cannot say it is a part and parcel of this question or reply. म्हणजे तुझो कोण जो मनीस येवन तुका ब्रीफ करता तितलेंच ब्रीफिंग घेवन तूं हावजान वता आनी तितलेंच तूं उलयता. तुका समज मातशें उलटे विचारलें तशें जाल्यार सीएमाक कित्याक आन्सर करपाक जाय. वाय डज सीएम आन्सर दॅट सेम क्वेश्चन वॉट ही इज नॉट एबल टू. That shows the inefficiency. It's not a question of CM. Supplementary म्हणता लागत ना. No, sometimes in the most of the cases where industry minister answered, तातून भितर तो question खूप पयस वता. You will ask second कशें आसता सेकंड सप्लिमेंटरी म्हणजे कशें म्हणजे आतां हांकां अशें दिवचें पडलें की मेन क्वेश्चनूय दिवचो पडलो आनी बाकीचे 3 पयस सप्लिमेंटरी दिवचे पडले ते दिवचे पडले. एखाद्या वेळार समजा इंडस्ट्रियल इस्टेटीचे समजा प्लॉट विचारले प्लॉट विचारतकूच तुका त्याची एरिया प्लॉटाची पर प्लॉटाची एरिया न्ही टोटल इंडस्ट्रियल एरिया तुका एरिया खबर ही गजाल पाठ तू जेन्ना लाटंबारचे इंडस्ट्रियल इस्टेटीचे विचारता आणि मागीर तू कुंकळीचेर वता ही इज नॉट एक्सपेक्टेड टू गेट पयस वता ते दाखयलें लाटंबारचे टू कुंकळे ना हे प्रश्न हे ताजो एक प्रश्न आशिल्लो ऑल दोज क्वेश्चन्स रिलेटिंग टू द सेम इंडस्ट्रियल इस्टेट आर बीन आन्सर. अशा पद्धतीचा प्रश्न आम्ही केन्ना विचारूंक ना. ताजो प्रश्न वॉज व्हेरी सिमिलर टू द सप्लिमेंटरी आय वॉज सपोज टू रेज. दॅट इज वाय आय स्टील रिमेंबर दॅट क्वेश्चन. ताणें विचारलें ताका की वेकंट प्लॉट्स कितले आसा. वेकंट प्लॉट्स तुवें घेता म्हणून सांगलें परत. यू हॅव ऑलरेडी अंडरलायन द पॉलिसी टू टेक बॅक शोकॉज नोटीस काढली तुवें. हे ताणें फक्त विचारलें तुज्या हातून इंडस्ट्रियल हातून वेकंट कितले और एरिया कितली उरल्या इन टर्म्स ऑफ इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी तुमकां ती जागो मेळटा म्हणून. सो ही सेज हें ताका रिलेटेड ना. आता काय रिलेटेड ना नरेश म्हणटा अशे सगळे तिनूय सप्लिमेंटरी तुझे बरोवन दिवचे तेच तुम्ही रिप्लाय करा म्हणून. म्हणजे एक गोष्ट लक्षात घेवपाक जाय. रोहन म्हणटा तशें कशें आशिल्लें एक दीस आयडीसी जे असले हे सीएमा कडेन असले. इंडस्ट्रीज मिनिस्टर जरी तो असलो परत इन्व्हेस्टमेंट बोर्ड नॉट बाउंडिंग ओनली ऑन इंडस्ट्रीज. नाही ह्यो सगळ्यो गजाली आशिल्ल्यो कदाचित ताका लागून I think the discussion should go away from the questionnaire. It is not only questionnaire. Correct. It is the general tendency for the whole session to be called successful. Now how do you say a session? म्हाका एक गजाल बरी दिसली इवन एप्रोप्रिएशन बिलाचेर ह्या खेपेक चर्चा जाली. म्हाका लास्ट खेपेक चर्चाय जाली नाशिल्ली. ना चर्चेचो ह्या खेपेक एप्रोप्रिएशन बिलाचेर डिस्कशन जालें भाशणां जालीं आनी मागीर एप्रोप्रिएशन बिल पास जालें. पण भाशण जातना ते भाशणाचे लेवल खंय पावलें. बरोबर. वेदर आमी मर्यादा आमच्यो पळयल्यो वेदर वी वर विदिन द कन्फायन्स of legislative etiquettes. तांचे म्हणणें की तुम्ही खूप फावटी मर्यादा सोडली म्हण. हांव तुका एक सांग. I will bring a thing to the question first. I have reached a situation where I was made to stand that your question, but I had no question to ask because all 3 questions were disallowed of mine. So what does this show? This is the first time in the history of Goa. People who have been in the house, including Mr. Parrikar, for 15 years, he has told me. हांव म्हणटा विजय all the time ताजे एलिगेशन्स आसा की आपल्याक थी टाइम दिलना आपले क्वेश्चन्स. अरे क्वेश्चन if you see